माझे नाव गुरुदास मांद्रेकर, नार्व्यार रावता। हांगा सद्या आमकां प्रॉब्लम जाला ते उदकाचे, पावसान उदक भरता फूल। दुसरें म्हटल्यार मेन आमचे बांदाचे 25-30 वर्सां जालीं। सो बांदाची जी फायल पुटअप केल्ली आहा, पूण ते बांदाचे अजून कोण कांय एक्शन घेयना आनी आमचो अजून बांद जायना। बाकीचे सगळे खंय खंय बांद बीन जाल्या आनी आमकां हे पावसान आमकां हे फेस करचें पडटा प्रॉब्लम। आमकां वयतलो जाल्यार घरा कडेन थंयसर दिपरभर वयर उदक जाता। सो आमकां दुसरी वाट खंयच्यान तरी वयल्यान चलोन वयचें पडटा दुसरे वाटेन खंयच्यान। आमकां रोडाचें प्रोविजन ना आनी मेन म्हटल्यार आमचे बांद फुटलेल्याक हें उदक इतलें वाडटा, आमकां प्रॉब्लम जाता। आमकां आतां येतलो कितें एमर्जन्सी कोण बरो ना कितें जालो जाल्यार आमकां वचपाक हांगा कोणाक व्हरतलो, कोण बरो नासलो जाल्यार ताका उखलून व्हरचो पडलो दुसरे वाटेन खंयच्यान तरी, थंय आमकां रोड ना। सो जाता तितले बेगीन आमकां कितें तरी हेजें प्रोविजन करचें रोडाचें। आनी हय ती 30 वर्सां जालीं आतां आमच्या हेका बांदाच्या। हय रोडाचें एक प्रोविजन जावंक जाय। आनी दुसरें म्हटल्यार हेजें बांदाचें बांद जालो जाल्यार आमकां उदकाचें हें प्रॉब्लम तितलें फेस करचें पडचें ना। सो जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन कितें तरी घेवची। कित्याक येता पाणी हें? पाणी कितल्यांक आतां 10 सुमार वाडलेलें उदक, अजून सुद्दां तशेंच आहा। आतां जालें देड जालें तरी पाणयाची पातळी तशीच आसा, अजून देंवोंक जायना। किती घरां आसा हांगा तर? घरां आमची 10 सुमार आसा घरां हांगा। बाकीचे हांगा आनीक आसा घरां, पूण आमकां मेन जें उदक लागता पळय ती 10 घरां आसा। रोडान वयतलो जाल्यार आमकां वाट ना। दुसरें म्हटल्यार फेरीची आसा। आतां फेरी हांगा तेंको शकना ते, कित्याक उदक वाडलेलें आहा। आनी दुसरें आमचें शॉप आसा, दुसरी आमची गणपती शेड आहा हांगा। सो ती लोकांक ती हेजी फेरीची हें मेळना, सोय जायना। सो आतां एमर्जन्सी कोणाक कितें जाल्यार तांकांय आनी हें ना। सो त्या खातीर मेन जाता तितले बेगीन आमचें बांदाचें मेन कितें आहा तें करचें। तेका लागून सगळी समस्या निर्माण जाल्या। सो तेजेर कितें आहा तें तुमी तोडगो काडचो म्हणून। म्हजें नांव उदय राजाराम मांद्रेकर। हांव रावतां नारवा दिग्गीवाडा। हांगासर हें वर्सान वर्स आमकां अशे त्रास जाता, उदीक भरता आनी आमच्या घरान पावता आनी सगळें आमची इबाडटा सामान सगळें त्रास जाता। आमी सरकारा कडेन मागलां, आमच्या MLA कडेन मागलां की बांद मोडलेल्या कारणान ही आमकां अशी उदकाची वर्सान वर्स आतां 3-4 वर्सां आनी त्रास जाता। वर्सानूच उदक वाडत आसता। आमकां भंय जाता कितें आमचे पारे सगळे आहा ते हेजे मातयेचे, पूण ते फुगोवन कोसा चड दीस उरत जाल्यार बंद अशें जायत जाल्यार कोसळोंक शकता। पूण आमी सरकारा कडेन आमच्या MLA कडेन मागलेलें की आमचो जाता तितके बेगीन तो बांद सारको करचो म्हणून। पूण तो आतां प्रोसेस चालू आहा। तेन्ना हांव मागता तेंचे कडेन जाता तितके बेगीन तो बांद जर घट जायत जाल्यार आमकां हें उदक इतकें वयर येयना आनी अशें त्रास जायना। तेन्ना तेंचे कडेन मागता की आमचो बांद जाता तितके बेगीन हो सारको करून आमकां हे उदकाचे त्रास जाता ते मोकळे करचे। आनी बरे भशेन आमकां सगळ्यांक आतां वयता थंय आमचेच घर न्हय, सगळे जे आमकां वता जे आमच्या वाड्यार जितकीं घरां आहा तितक्याकूय लोकांक हांगा त्रास जाता उदका पासून। सगळे मुवमेंट बंद जाता, लोकांक येवंक वचोंक मेळना। प्रत्येक जाण घरान आडून उरता, उदीक भरला त्या कारणान येवंक वचोंक वाटना आनी सगळे हें जाता, त्रास जाता। तेन्ना गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी एक्शन घेवन आमचो बांद आहा तो जाता तितके बेगीन सारको करचो तो आनी आमकां हें उदक येता तें बंद करून दिवचें इतकेंच मागता हांव। सत्यावन पांडुरंग, म्हजें नांव सत्यावन पांडुरंग मांद्रेकर। आनी हे पळय आतां हांगासर आतां कितलीं वर्सां जालीं कितें पाणी तेंकोंक नासलें केन्नाच। आतां हें पोरच्यान स्टार्ट जालें, पयल्या वर्साच्यान पाणी तेंकपाक स्टार्ट जालें कितें, आनी अशी आमकां नाशाडी जाल्या कितें। हें पाणी आतां खंयसून येता कितें येता तें आमकां कांय खबर ना कितें। हें रातचें सोडटा काय दिसाचें सोडटा? आतां दिसाचें म्हणून आमकां हें आतां कळ्ळां कितलें पाणी हें तेंकलां म्हणून। आमी आतां सगळें आमचो फ्रीज पिड्ड्यार जाल्या, ते काडून आमी वयर दवरले सकयल पिड्ड्यार जावन सगळें काबार जाल्लें आसा। तेन्ना आमी आतां कितें करचें फुडें? आमची परिस्थिती अशी आतां खातलो हें लॉकडावन जालां आनी सगळें कांय ना, आनी खातलो जाल्यार आमकां कांय ना कितें। आमच्या घरान कोण कामाक ना, धंद्याक ना, कांय ना। भुरगे शिकलेले आसा म्हूण उपेग कितें आसा? कांयच ना। म्हणून आमची आतां धान्याचो इतलो इबाड जाल्लो आसा ते आतां आमकां सरकारान कितें तरी आमकां मदत करची कितें हें जाल्यार आमचेर तेजेर लक्ष घालचें। आमची अशें पळय आमची दुर्दशा जाल्ली आसा तर आमी आतां फुडें कितें करचें ही आमची मातशी तेंच्यांनी जाणकारी घेवची आनी आमकां कितें तरी मदत करची। म्हाजें नांव जितेंद्र मांद्रेकर।
तूं आतां पयलें नाही आतां उदक सोडल्या तेंच्यान आमकां पयलीं काय कन्फर्म कांय सांगूंक ना आमी उदक सोडटलें हें तें आनी आतां सगळी ती वाडता पूर मातशें कमी जाल्लें अंदू भरपूर जालें उदक तशें आमच्या घरांनी सुद्दां उदक भरलेलें आमकां वचोंक सुद्दां वाट सारकी ना इतक्या उदकान वयचें पडटा चलोन तें आमचो धंदो चलता 2-3 दुकान आहा आमचे आनी कोण खंय कामाक खंय ना कांय ना आमच्या हेजेर पोट भरपाचें आतां उदीक पयलें न्हू सगळें भितर सरलें आनी आमचो म्हाल आमकां लुकसाण जाला तें मातशें हांव कितें सरकारा कडेन मागता आमकां कितें येवन हांगा तुमी पंचान म्हाका पळोवचें येवन आनी आमकां कितें हेल्प करचें नाल्यार आमचें आयज हें कांय ना आतां वयता आतां कोविडाक लागून सगळ्यांची कामां गेल्लीं आं आनी कोणाक कांय हें ना न्ही हे पळय आमच्या घरान पळय खंय उदीक येता तें पळया 25 वर्सां जालीं खावटे पडला आनी आमकां येवंक वाट बीन सगळी बंद आहा पळय आमची आमकां वाट ना आनी भायरसून पांय वाट बीन पळय हां कांय ना हे पळय सगळें संडासान उदीक गेलां हांगा सगळें गाडये वयर काडून दवरचें पडटा सगळे गाडये आनी उदीक जालें सगळें लुकसाण आमकां पळय मुद्दम पळया हां 94 हांगा खावटे पडलेले बांदाक ते आजून हें करूंक ना म्हणून तें उदीक चड येता सगळे घरांनी लोकांच्या वयता उदक मातशें पळया हे पळय कितचें पळय ना मातशें राव पळय पळया हां